लँड ग्रॅबिंग प्रकरणाचो छडो लावपाक गोंय सरकारान स्थापन केल्ली एसआयटी अपयशी थारला अशें विजय म्हणटा। ह्यान पयलीं सरकारान स्थापन केल्ल्यो अश्यो कितल्योश्योच एसआयटी आयल्यो आनी गेल्यो, मात ज्या कारणां खातीर त्यो स्थापन केल्ल्यो ती बेकायदेशीरपणां आजुनूय चलतात। गोंयांत जमीन हडप करपाची प्रकरणां वाडत आसात, मात सरकार हे विशीं गंभीर ना असोय आरोप विजयान केला। एसआयटी भितर कश्यो त्रुटी आहा त्यो हांव काल दाखोवन दिवपाक तुम्ही सगळ्यांनी पळयला की काल आमकां टायम सारको मेळूंक जाय। एसआयटीन अश्यो केसी आहा, फॉर एग्जाम्पल एक अडवळपाच्यान एक केस म्हाजे वरान आयली 65,000 स्क्वेअर मिटर कोमुंददीची जमीन। कोमुंददीचे जे कमिटी मेंबर आहा तांणी आपले सोयऱ्यांचेर टॅनंट म्हणून केले आनी थोड्या तेंपान ती जमनीचे भाटकारूच आपण म्हणून दाखयले। सो 65,000 स्क्वेअर मिटर जमीन अडवळपाळ इन दिवचले खाली मडगांवां 6,644 स्क्वेअर मिटर जमीन सेंटर ऑफ मडगांव खंय एक सुकोर फेर्नांडीस गाबेज काजार म्हणून दाखोवन ती जमीनूच खाता खंय खाता मडगांवाच्या सेंटराक। आतां ह्यो सगळ्यो कंप्लेंटी एसआयटी कडल्यान केल्या। एसआयटी कितें म्हणटा, दिस इज नॉट ऑर्गनायज्ड लँड ग्रॅब। वॉट डू यू मीन बाय ऑर्गनायज्ड लँड? अरे लँड ग्रॅब जाता, सो ऑर्गनायज्ड लँड ग्रॅब न्ही म्हणून एसआयटी हाऊ डज इट रीच दॅट कंक्लुजन? ताजे फुडें ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक गोंय आतां फुडें पाविल्लें आहा। म्हजे कडेन अशी एक केस आहा की एक ह्युमन ट्रॅफिकिंगाक इनवॉल्ड आशिल्ले फॉरेन नॅशनल गोंयांत येवन गोंयचे एका सिंगल मदरीची जमीन ग्रॅब केल्ली आहा नॉर्थ गोवा बीच बेल्टान। एक जमीन न्ही, अश्यो 7-8 जमनी। सो दीस इज द इंटेन्सिटी ऑफ क्रायम। हे कितें जाता, हाका दुर्लक्ष जाता, एक रॉंग प्रेसिडेंट सरकार सेट करता आनी असलेंच मागीर रिपीट जायत रावतलें। सो ज्यो जमनी गोंयांत आसा, ज्यो भाटकारांच्यो कोण भायर आशिल्ल्यो तांच्यो जमनी आहा त्यो सगळ्यो अनसेफ जातल्यो। पण हें उलोवपाक सरकारान ते टायम दिवंक ना, ते टायम दिवंक ना आनी 2,300 कोटीचे डिमांड्स बुलडोज केल्या। काल एक्चुली हांव फ्रस्ट्रेट जालो। फ्रस्ट्रेट इतल्या खातीर कित्याक हें आमी लोकां कडल्यान सजेशन घेतलें। अडवळपार हें जालां म्हणून कितें म्हाका स्वप्न पडूंक ना। ते लोक आमकां अप्रोच जाले, ओ मडगांव म्हजो मतदारसंघ न्ही, पूण ते लोक एप्रोच जाले म्हणून तें आयलां। तांचे तर इश्यूज आमी रेज करूंक पावना, सगळे घेवन शिकून हें जावन मागीर कितें जाता, यू रीच अ पॉयंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यू फील लायक अपोलोजायझींग टू द पीपल ऑफ गोवा की यू हॅव नॉट डन इनफ। नाव एवरीबडी सेज की विजय सरदेसाय बरो उलयता, हें उलयताले, पूण काल आय वॉज फिलींग दॅट रियली डिजेक्टेड। अशें जावंक जायना म्हणून आतां हांव स्पिकरा म्हऱ्यान वचपाचो आहा। पार्टी वायज तुमी डिविजन घाला आनी कितलो टायम आमकां दितलो तो पयलींच सांगा, सो दॅट वी ऑल्सो नो वेरी वेल की बाबा आमी हें चड वेळ पुराण घेवन वचून जावचें ना। स्पेसिफीक पॉयंट टू पॉयंट उलोवन काबार करपाचें। ट्रान्सफर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड ट्रान्सफर्स, पॉलिटिकली इन्फ्लुएन्स ट्रान्सफर्स आसात आनी हाजे खातीर थंय जस्टीस मेळप डिफिकल्ट जाता। हो एक हांव जनरल स्टेटमेंट करता। आतां एसआयटी सीएम म्हणटा फंक्शन जातली, रिपोर्ट दितलो, आपूण करतलो, ऑल द व्हेरी गूड। पूण हांव म्हणटा एसआयटीचे नांवान दुसऱ्यो अश्यो जर लँड ग्रॅबीच्यो केसीस आसात आनी लोक जर तुमकां अप्रोच जाता जाल्यार एक्सपांड द स्कोप ऑफ द एसआयटी इज नॉट नथींग रॉंग। कित्याक हाजे पयलीं एसआयटी जाल्ल्यो आहा, मटक्याचेर एसआयटी जाली, कितें जालें? मडको बरो चालू आहा। एसआयटी जाली मायनिंगाचेर, कितें जालें? सगळें हें जालें, फिक्सिंग जालें, कळ्ळें तुका न्ही? सो तशें फिक्सिंगा जावंक जायना आनी एसआयटीक एक क्रेडिबिलिटी जी दिल्या ती क्रेडिबिलिटी जर उडूंक जाय जाल्यार ताजे रिजल्ट दाखोवंक जाय।